उंड्याच्या व पोटभर वाढिल्ल्या अचर्यांतल्या खाणाची खुणा आज स्पष्ट जाली. जेजूस उंडो वाडता, सासनीक जिविताचें खाण दिता आनी तोच उंडो जाता. उंडो वाडिल्लो आतां उंडोच जाता. मोयजेन दिनासलो सर्गींच्या बापान दिल्लो सर्गींचो उंडो जेजूस म्हणलें आमी समजूंक सुवार्ता साध्य करता. सर्गींत हांव देवलोलो संवसाराक जीव दिवचो देवाचो उंडो जेजूस म्हूण जेजूची उतरांच आमकां विवरितात. हे दिशेन जेजूची हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशीन येता तो केदींच मुख येवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदींच तान येवचो ना, ही उतरां आमकां जिविताच्या उंड्याक बुकेवंक, तान येवंक वा लाल येवंक करतात आनी अशें करूंकूच जाय. जेजू जिविताचो उंडो म्हणपाचो अर्थ जायत्यांनी जायते रितीन दिवंक प्रयत्न केला आनी करूनच आसात. जेजू जिविताचो उंडो म्हणच्यांत उंड्या संबंदी कितें तरी आसा. उंडो वा खाण नासतना कोणी वांचून उरोवंक शकता? बिलकुल ना. पुताक देखतेल्या आनी सतमानतेल्या प्रत्येकल्याक सासनीक जिवीत मेळोवंक जाय म्हणून बापाची खुशी देखून हे सासनीक जिवीत आमकां जिवें उरच्याक जेजूची गरज आमकां आसाच. जेजू जिविताचो उंडो म्हणच्यांत जेजू तूं म्हाका जाय म्हणली बोगणां आसात. जिणयेंत जेजूची अनिवार्यताय समजून ती भोगून जियेतना खऱ्या अर्थान जेजू जिविताचो उंडो.